देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत रित्यान तुझ्या जिवितान काम करता, तो सोबीत रित्यान म्हज्या जिवितान काम करता, कित्याक त्याची जिवीत आमचे पासत आसा आनी तेच जिवीत आमकां सर्गीच्या वाटेक व्हरता. आमेन. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिनवासूया. ओ ब्रह्मांत्र ओत्र मास सेखे रे बेरे बेशा बारा बारा बा. Libramantro outra masekere berebesho boro boro borobo. Libramantro outra masikere lande hallelujah. Librahantro outra masekere berebesha barabaraba. Obramandra. Libramantro outra maseke. Librahantro outra masekere besha barabaraba. Thank you, Jesus. Obramantro outra masekere berebe. Masotra lande lebesho boro boro borobo. या वेळार देवाक दिनवासूया. ताची स्तुती आणि आराधना करूया. लुकाचो 21 अध्याय आणि 18वी ओळ आमकां सांगता, पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे थिराये उद्देशी तुम्ही तुमचे जिवीत सांबाळतल्यात. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता की तुमच्या माथ्याच्या एका केसाचो लेगून नाश जावचो ना. देवाची पवित्र वचन आमकां सांगता की आमच्या माथ्याच्या एका केसाचो लेगून नाश जावचो ना, कित्याक आमचे थिराये उद्देशी आमी आमचे जिवीत सांबाळतले. देवाचें उतर सांगता की देवान आमच्या माथ्या वयले केसूय देवाक जाणात कितके आसात ते, आनी त्या केसांचो नाश पासून जावचो ना, कित्याक आमचो देव आमच्या सांगात आसा. जितली आमी देवाचेर भावार दवरतले तितलीच आमी देवाचें जिवीत आमच्या भितर घेतले आनी आमी जिवीत जोडटले. आमचे थिराये उद्देश आमी जिवीत जोडटले मोगाचें. आमच्या थिराये उद्देशी आमी जिवीत जोडटले. हांव सोडून तो सिरवयर तुका उबारून, हांव सोडून तोस्ता तुका वाखाणून, हांव तीन वाजता तुजी गितां गाऊन, आशेता तुझे दर्शन घेऊन, ऊस ऊस वयर वयर तुका उबारून. हालेलुया तुजतो कालाय जाली सोदाकार. 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 तुजतो कालाय जाली सदाकाल. सदा सदाकाल तूच असतले म्हज्या देवा. तारो मोजो किल्लो जितलो वास
आसरो तितलोच भर वासून म्हजी कशी आसा तुजे सवे तशेंच तुजी कशी म्हजे सवे म्हजो तारू म्हजो किल्लो जितलो आसरो तितलोच भर वासो म्हजी कशी आसा तुजे सवे तशेंच तुजी कशी म्हजे सवे हालेलुया तुजो कालायज आनी सदांका 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 तुजो कालायज आनी सदांका तुजो अल्फा आनी ओमेगा तुजो जेजू सुरवात आनी शेवट तू आसलय तू आसाय आनी फुडें तूच आसतलें म्हज्या तुका हांव दीन वाचता तुजी गितां गावन हांव आशेता तुजें दर्शन घेवन उंच वयर वयर तुका उबारून हांव तोस्ता तुका वाखाणून हांव दीन वाचता तुजी गितां गावन हांव आशेता तुजें दर्शन घेवन उंच वयर वयर तुका उबारून हालेलुया तुजो कालायज आनी सदांका 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 Oh hallelujah Jesus
उभारून या वेळा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Worship the Lord. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. Revandrama Sehira, Evrama Santriste, Shetandramantra Zere Besurama Dekle. Hallelujah. Thank you, Jesus. या दिसापासून या वेळापासून तुझ्या उतरांपासून सोमे जिजू तुझी उतरां आमकां संतोषान भरतात, तुझी उतरां आमकां जाणवायेन भरतात, तुझी उतरां आमकां सच शिकयतात आनी तुझी उतरां आमकां गोडसाण दाखयतात. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. आजचे देवाचे उतर घेयात. Mark chapter 7 verse 15 पोवया. मार्काचो 7वो अवेसूर 15 आमी पोवया. आनी 9व्यान लोकांक आपोवंक ताणें सांगलें. Praise the Lord. सगळीं म्हजें आयकात आनी सजमून घेयात. सो जेजू क्रिस्त लोकांक आपोवन सांगता सगळे म्हजें आयकात आनी सजमून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताका भितर वचूंक ताका मेळशें करना. कितें म्हणटा? मनशाच्या भायलें कितें ताचे भितर वचून ताका मेळशें करना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळटात. जे कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकोचें. Praise the Lord. Hallelujah. So, जेजू ख्रिस्त खेरीज भाशेन आमकां वेगळ्या भाशेची शिकवण दिता. तो म्हणटा आयकात आनी सजमून घे. Praise the Lord. आयकात आनी कितें म्हणटा? सजमून घे.
तोंडान भितर सरता ते खंय मनशाक म्हेळ करिना, पूण तोंडांतले भायर सरता ते मनशाक म्हेळ करता. आमेन. सो हय देवाचें उतर आमकां कितें तरी खूब शिकयता. पळयात, मनीस ह्या संवसारान ज्या वेळार आसता त्या वेळार आमी मनशां एकामेकाच्या संबंधान येता, एकामेकाच्या सांगाताक आमी चलता. आनी ज्या वेळार आमी एकामेकाच्या सांगाताक चलत आसतना आमी एकामेका थंय अशें उलोवप करता, अशें संभाशण करता. त्या संभाशणाक लागून, त्या उलोवपाक लागून थोडीं मनशां आमच्या ह्या उतरांक लागून लांब वयता. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त हय पयले आमकां सजमोवन घेवंक सांगता. म्हणून जेजू क्रिस्त म्हणटा पळय, आयकात आनी सजमोवन घे. आयकात कितें हांव सांगता तें आनी सजमोवन घे. कित्याक जेजू क्रिस्त अशें म्हणटा जाणा, कित्याक ही वस्तू दुसऱ्यांक सांगण्या परस आमी आमकां आयकोन घेवन अदीक बरें. कित्याक ही वस्त दुसऱ्यांक सांगण्या परस ही वस्त तुकाच तुवें आयकोन सजमोवन घे म्हणटा. जायत्यो ज्यो वस्तू आसात ज्यो जेजू क्रिस्त उलयतात थंय जेजू क्रिस्त अशें सांगना की तर आयकोन सजमोवन घे, पूण हय उलयतना जेजू क्रिस्त सांगता आयकोन सजमोवन घे. प्रेज द लॉर्ड. आयकोन सजमोवन घे. आनी तें म्हटल्यार तोंडान भितर सरता खंय तें मनशाक म्हेळें करिना, पूण तोंडांतले भायर सरता तें मनशाक म्हेळें करता. सो तोंडानसून भायर सरता हें कितें जावन आसा, तोंडानसून भायर येता अशें कितें जावन आसा, तें मनशाक म्हेळें करता अशें कितें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो पवित्र पुस्तक म्हणटा मनीस जो उलयता हे सगळे उतरावून, सगळे तुमच्या जिवितावून व्हडते ती उतरां जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा बायबल सांगता जो मनीस उलयता तो आपल्या तोंडानसून उलयता आनी तोंडांतली उतरां ही एका भाशेन दुसऱ्याक इफेक्ट करतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जायतीं जाणां आयज आमची भावां आसात, भयणां आसात, आमी पळयात एकामेकाक मदत करता, एकामेकाक आमी आदार दिता, एकामेकाक आमी धांवन वयता, एकामेकाच्या सांगाताक आमी चलता. पूण असो एक वेळ येता तूं एक अशें उतर उलयता त्या उतराक लागून तुवें जितलें कितें केलेलें आसता तें एका दिसान थंय थांबता. प्रेज द लॉर्ड. तूं तेका कितलें बरें करताय, तूं तेका कितलें मोगान करताय, तूं तुका कितलें लागीं करताय मोगान, तूं तेका कितलें दिताय, हें सगळें ज्या वेळार तूं एक उतार उलयता हें सगळें केलेलें तें थांबता. म्हटल्यार तुज्या करण्या परस तुजी उतरां ही प्रभावशाली आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. समजून घ्या, तुमच्या उतरां परस तुमच्या करण्या परस तुमची उतरां ही इफेक्टीव आसात. आमेन. ज्या वेळार तुमी उलयतात त्या वेळार ती उतरां अशें करूंक जाता, तुमची रिलेशनां पाड करूंक जाता, तुमकां तुमच्या भावा भयणां कडसून पयस व्हरोंक जाता, वा तुमकां तुमच्या जिवितांत बायबल सांगता एमखोणान पासून घालूंक जाता. हालेलुया. एमखोणान पासून. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमोवन घेयात बाबा. देवाचें उतर आयज कितें सांगता आनी कितें सजमोवंक सांगता तें. पण देव उलयता तें खूब म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हत्वाचें आसता. आनी जेजू क्रिस्त थंय तेंच म्हणटा, तोंडान भितर सरता तें तुमकां म्हेळेंशें करना, पूण तोंडांतले भायर सरता तें तुमकां म्हेळें करता. आयज कितली तरी अश्यो फॅमिली आसात ज्यो एक दीस एकवटान जेयताल्यो, एक दीस एकवटान खाताल्यो, एक दीस एकवटान भोंवताल्यो, एक दीस एकवटान आपलें जिवीत सारताल्यो. पूण अशें कितें तरी घडलें, एक तुजे जिबेंतलें उतार तें तुजे फॅमिलीचो एकवट आयज काबार केला.
एक तुझे उतार तुझ्या फॅमिली कडसून तुका लांब दवरला. पळयात तुम्ही कितें करतात ते महत्वाचे ना, पण तुम्ही कितें उलयतात ते खूप महत्वाचे आसा. आमेन. Praise the Lord. पवित्र पुस्तक कितें सांगता, तुम्ही कितें करता ते महत्वाचे ना, पण तेच्या परस अधिक तुम्ही कितें उलयतात ते महत्वाचे. कित्याक तुम्ही करण्या वरसून तुम्ही मनशाक जिखनार ना, तुमच्या उलयण्या वरसून तुम्ही मनशाक जिखतात. Praise the Lord. तुम्ही म्हणटा ब्रदर अशें कशें, आमी करण्या वरसून जिखोवचे ना तर कशें जिखतले. पळयात तुम्ही कितलेय करण्यो करात आनी एक उतार उलयात सगळें फिनिश, आनी तुम्ही कितलेय करण्यो करूं नाका आनी एक उतार उलयात सगळें जोडून येता. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. पळयात देवाचे उतर ज्या वेळार आमी शिकता त्या वेळार देव आमकां सजमन सांगता. म्हणून जेजू क्रिस्त म्हणटा आयकात आनी सजमन घेया. तुमची ज्यो करुण्यो आसा तेच्या परस वर्तें आसा ते तुज्या तोंडांतले भायर सरता ते उतार. आज कितलीं जाणां आमची भावां आसा आनी कितलीं जाणां आमची भयणां आसा, आमी एकामेका सांगाता उलयता, एकामेका सांगाता रिलेशन बरें ठरता, पूण असो कितें तरी वेळ येता त्या वेळार तूं कितें तरी उलोवन वयताय आनी तेचें मन दुखावता, तेका मनान त्रास जाता, तेच्या जिवितान त्रास जाता. बाबा हें खूब म्हत्वाचें आसा. पळयात तुमचे जिबेंतले शब्द दुसऱ्याचो जीव काडूंक पासून शकतात. आमेन. तुमचो जिवितांतलो जे उलयतात तो शब्द दुसऱ्यांचे लायफ डिस्ट्रॉय करूंक शकता. तुम्ही उलयतात ते शब्द मनशांक त्रास हाडूंक शकता. तुम्ही उलयतात ते शब्द मनशांक दूख हाडूंक शकता. तुम्ही उलयतात ते शब्द मनशांक दोळ्यांसून दुखां हाडूंक शकतात. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो पळयात तुम्ही जे कितें उलयतात ते खूब महत्वाचें, खूब महत्वाचें, खूब महत्वाचें. जायते फावटी न्हू बाबा आमी न्हू सजमनांव म्हटल्यार कितें सांगता तें आमी सजमनांव. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां कितें करतात बाबा, आमच्या भाव भयणांक आमी लागीं करता, आमच्या भाव भयणांक आमी मोग दिता, पूण आमी मोग दिता म्हटल्यार आमी तेचेर अधिकार चलोवचो प्रयत्न करता, आनी दीस इज रॉंग. हें चुकीचो आसा. तूं तेका हेल्प करताय, तूं तेका मदत करताय, हेचो अर्थ ह्यो न्हू तूं तेचेर अधिकार चलोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तूं जर तेचेर अधिकार चलयताय जाल्यार तूंय कोणाच्या तरी अधिकारा खाला आसाय. आमेन. आनी तेणी जर तुजे अधिकार चलयले जाल्यार तुका वायट दिसतलें. तशेंच अशें नाका करूंक बाबा. ज्या वेळार तुमी आयकात, ज्या वेळार तुमी दुसऱ्यांक दितात हेचो अर्थ कितें तर तेणी तुमचे वयर तेणी तुमच्या अधिकारा खाला रावंक जाय. नाका तशें. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां आमी कितें करता, आमी दुसऱ्याक केलेलें भायर काडून दाखयता. हें पासून वायट आसा, तेच्या परस तुमी करिनाका. हालेलुया. थोडीं जाणां आमी म्हणटा कितलें आमी तेंच्यासाठी केलां, कितलें आमी तेंच्या खातीर करतलीं, तेका कांय नाका फरक पडो न्ही. तुवें केलां न्हू, तुवें कित्याक तेंच्यांनी तुका बरें म्हणूंक जाय वा तेणी तुका लागीं येवंक जाय वा तेणी तुका सांबाळूंक जाय म्हणून केलाय ना. तुवें केलाय हें देवाचें देणें, हे देवान तुका दिल्लें गिफ्ट, हे देवान तुका सांगलेलें एक कॉलिंग न्हू. तूं कितें करताय ते दुसरे कडसून मेळोवचे पासून करिनाकाय. तूं कितें करताय ते देवाचें गिफ्ट म्हणून दुसऱ्याक तूं दिवंक आसाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजवून घेयात बाबा. आमी ज्या वेळार आमी आमच्या जिवितान केन्ना कितें करता ना तें खूब म्हत्वाचें आसता, खूब महत्वाचें आसता, खूब महत्वाचें आसता. म्हणून जेजू क्रिस्त म्हणटा तोंडान भितर सरता तें मनशाक खंय मेळ्ळें करिना, पूण तोंडांतलें भायर सरता तें मनशाक मेळ्ळें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बाबा, देव तुमचो मोग करता आनी आमी अशें करिचें न्हू जेका आमी मदत करता तेकाच आमी परतून उलोवन दाखोवचें. अशें करिनाका. जेका मदत करतात तेका उलोवन दाखोवंक नाका, पूण जेका मदत करतात तेका तुमी लागीं काडात. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. नाहीतर अशें आसा जाल्यार तुमी मदत करिनात आनी तुमी तेंच्या वयर अधिकार मेळोवंक सोदतात जाल्यार तुमी तेंकां म्हणल्यार बोबाट करूंक सोदतात जाल्यार तशी मदत करीत नाकात. जायतीं जाणां आमी कितें करता जाणां, आमी दुसऱ्यांक मदत करता आनी तेंकां आमच्या हाता खाला दवरता. नाका, तशें करिनाका, तशें करिनाका. हेका कितें म्हणटात जाणा, हेका तूं तेच्या उपकारान रावोंक ठेयताय. प्रेज द लॉर्ड. तेका तुज्या उपकारान रावंक ठेयताय म्हटल्यार तेका तुज्या अंडर रावंक ठेयताय. नाका, तशें करिनाका. कित्याक देव बापान केन्ना कोणाक आपले अंडर ठेवूंक ना. हालेलुया. केन्ना देवान आमकां स्वतंत्र केला, फ्री केला. देवान आमकां हें करूंक ना म्हटल्यार तुवें वचत मुकोर ना. देवान जाल्यार फ्री आहा. उपदेशकचें पुस्तक म्हणटा तुमी फ्री आसात, तुमकां 2 वाटे आसात, ते दोनूय वाटेन तुमकां वचोंक जाता. एक वाट बऱ्या लागीं वयता, एक वायटा लागीं वयता. तुमी डिसिजन घेयात तुमकां खंयच्या वाटेन वचोंक म्हटल्यार देवान फोर्स करूंक ना. सो पळयात, आयचे उतर हांव धाकटें सांगता पूण खूब इम्पॉर्टंट आसा. कितें तर तुमी जर दुसऱ्याक दितात जाल्यार तेच्या लागसून अपेक्षा ठेवू नाका. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार तुमी तेका दितात जाल्यार तुजो तेचे वयर अधिकार ना आसा. हालेलुया. आनी तेंचो तुजे वयर अधिकार ना आसा. आमेन. दितात जाल्यार फ्री मनान दिया, नातर दिनाका. देव तेंकां सांबाळटलो. हांवें थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या मोगा पासून तुजी उतरां साश्णीक जिविताची जेका सजमतात तो आपलें जिवीत बदलता आनी आपल्या नव्या वाटेन चलता. हालेलुया. थँक्यू जिजस. तुज्या ह्या सोबीतकाये पासून, ह्या सोबीत मॅसेजा पासून, सोबीत तुज्या देवाच्या उतरां पासून देवा हांव तुका वाखाणटा. तूं सोबीतकायेन भरलेलो देव आसाय. तुजे भायर देव ना आनी तुज्या भायर देव आसना. हांव पळयता एक वाडतो अनुग्रह ह्या म्हज्या भुरग्यांचेर. हांव पळयता वाडोन हळू जाता आनी एक व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फाळ दुसरी खाता. कित्याक तुवें वाडयलाय. हर एका वेळार तुवें वाडयलाय. पळयात, आयचे जे देवाचें उतर असलें मार्क चॅप्टर 7:15. तोंडान भितर सरता ते मनशाक म्हेळ करिना, वा तोंडांतले भायर सरता ते मनशाक म्हेळ करता. जेजू क्रिस्त तेंच सांगतालो, आयकात आनी सजमून घेयात. आयज आमी कितें शिकल्या पळयात, दुसऱ्याक जर आमी हेल्प करता जाल्यार तेंकां आमच्या अधिकारा खाला ठेवचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. तेंकां फ्री सोडूंक जाय. तुमी तेंकां हेल्प केला म्हटल्यार तुमी तेंकां उलोवन दाखोवं नाका. तुमी जितकें केलेलें तें एकाच दिसान केलें. म्हणून जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमच्या तोंडांतले उतार एकाची परिस्थिती बदलूंक जाता वा डिस्ट्रॉय करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता.